दीप्तीज टेस्टी टेल्स या चॅनलाचेर तुमचें स्वागत आसा। तर आयज आमी एक बांगड्याची रेसिपी करया। ह्या सिजनान बांगडे एकदम ताजे आनी सवाय मेळटात। तर आयज आमी करया बांगड्याचे कटलेट। हे हांवें 6 मिडियम साइजचे बांगडे सुटी करून बरे धुवन घेतले। हे तोपान आतां हांव हे बांगडे घालून घेता। भितन थोडे उदक घालून घेता। बांगडे बुडटा इतलेच उदक घालून घेता। इतन अर्दो चमचो हळद घालून घेता। 1 चमचो मीठ घालून घेता आणि 7-8 सोला घालून घेता। हे आतां आमकां 10 मिनटां शिजपाक दिवपाक जाय। बांगडे आमचे शिजलेले आसा। आतां गॅस बंद करता आणि बांगडे भायर काढून न्हिवपाक दिवया। बांगडे आमचे न्हिवलेले आसा। आतां वयली अशी स्कीन ही काढून उडयता आणि हो काळो मदी ब्लॅक पोर्शन आसता तो काढून उडोवया आणि कपे काढून घेवया। अशेच सगळे बांगडे डिबोन करून घेता। हे हांवें सगळ्या बांगड्याचे कांटे काढून घेतलेले आसा। आतां हांवें एक बॉल घेता आणि भितन 4 मिडियम साइजचे बारीक चिरलेलो कांदो घालून घेता। कांदो सामको बारीक चिरपाक जाय, नाजाल्यार मागीर बाइंडिंग करपाक प्रॉब्लेम येता। 1 चमचो भितन मीठ घालून घेतला। 1 चमचो किसलेली लसूण घालून घेता। 1 चमचो किसलेले आले घालून घेता। 2 हिरव्यो मिरसांगो बारीक चिरून घेतल्या। 2 टेबलस्पून चिंचेचो कोळ घेतला। याच्या जाग्यार तुमच्यान आगळूय घेतल्या आता। 1 चमचो मिरची पूड घालून घेतल्या आणि अर्धे कप हिरवी चिरलेली कोथिंबीर घालून घेतल्या। हे आता सगळे मिक्स करून घेऊया। मीठ आसा ते कांद्याक लावून घेऊया, मागीर कांदो मोव पडटलो। आता भितन 3 टेबलस्पून बारीक रवो घालून घेता। रव्याच्या जाग्यार तुमच्यान तांदळाचे पिठूय घालपाक जाता। आता भितन 1 अंडे घालून घेता आणि भितन बांगडे घालून घेता। हे आता सारखे मिक्स करून घेऊया। बांगड्याक सारको मसालो लावून घेऊया। मिक्सचर आमचे रेडी आसा। आता कटलेट करून घेऊया। तुमकां जाय त्या शेपीचे आणि जाय त्या साइजचे कटलेट करपाक जाता। आणि हे ताका रवो कोट करून घेऊया। अशेंच आता कटलेट करून घेता सगळे। इतल्या मिश्रणाचे साधारण 15 ते 16 कटलेट जातात। आता हे फ्राय करून घेऊया। गॅसार हांवें पॅन दवरला। भितन 3-4 चमचे तेल घालून घेता। आता कटलेट घालून घेऊया। गॅस फ्लेम आमकां मिडियम दवरपाक जाय आणि मिडियम फ्लेमीचेरूच आमकां कटलेट भाजून घेवपाक जाय। आता कटलेट परतून घेऊया।
कटलेटाक आमच्या बरो कलर येयल्लो आसा. आता दुसऱ्या सायडीच्यान फ्राय करपाक दिवया. कटलेट आमचे रेडी आसा. सर्व करया. अशें हे कटलेट खूब टेस्टी जाता. अशाच टेस्टी रेसिपी खातीर पळयत रावा दिप्तीज टेस्टी टेल्स. आनी म्हाजी रेसिपी आवडली जाल्यार लायक, शेअर आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करून म्हाका सपोर्ट करपाक विसरूं नाकात. अशीच परत मेळया एक नवीन रेसिपी घेवन. तो मेरेन देव बरें करूं.